नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पिकावळीक आनी मनशाचे जिणेक हानिकारक थारपी रसायनीक सोऱ्याचो वापर करात बंद. केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांचे गोंयच्या शेतकारांक आवाहन. नगर नियोजन खात्यात बरे काम जाता ते पळोवन कोणाच्या तरी पोटांत दुखता. ताकाच लागून आपल्याचेर जाता टिका, सांगता मंत्री विश्वजीत राणे. कोरगांव अपहरण प्रकरणाचो मास्टरमाइंड निकेश चारीक ताच्या वांगड्या सयत अटक. अपहरण करून व्हडली रक्कम मागपाचो आशिल्लो प्लॅन. मडगांवचे दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल सगळे सोयी सुविधांनी करतले सुसज्ज. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे आश्वासन. नव्यो 500 इलेक्ट्रिक बसी हाडपाचो मंत्र्याचो निर्णय आमकां ना मान्य. निर्णय घेयात फाटीं, नाजाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या दारात करतले आंदोलन. खासगी बस संघटनेच्या वांगड्याची शिटकावणी. माडावयल्यान पडून एकल्याक मरण. साळगांवची घडणूक. नाल्ल काडपाक चडिल्लो माडार पाय निसरून पडलो. उपचारा वेळार हॉस्पिटलांत आयले मरण. आता पळयात खबरो विस्तारान. आमकां आतां सेंद्रीय शेती कडेन वळचें पडटलें. पिकावळीक तशेंच मनशाच्या जिवाक हानिकारक थारपी रसायनीक सारे आनी किटकनाशकांचो वापर बंद करचो पडटलो, अशें आवाहन केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांणी केलें. शेतकी मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांणी शेनवारा व्हर्च्युअल पद्दतीन गोंयच्या शेतकारां वांगडा संवाद साधलो. शेनवारा केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांणी गोंयच्या शेतकाऱ्यां वांगडा व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधलो. हे कार्यावळीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, शेतकी मंत्री रवी नाईक तशेंच शेतकी खात्याचे अधिकारी, पंचायती आनी नगरपालिकांनी वांटो घेतिल्लो. शेत करतना पिकावळींक तशेंच मनशाच्या जिणेक हानिकारक थारपी रसायनीक सारे आनी किटकनाशकांचो वापर बंद करचो, अशें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांणी सांगलें. हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रखना है. कई राज्य भयंकर संकट से गुजर रहे हैं, गोवा उनमें नहीं है, मैं बधाई देता हूं. लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर का अनियंत्रित और ऐसा उपयोग हुआ कि जिसके कारण इतना ज्यादा प्रयोग हो जाए कि धरती बंजर बनने की दिशा में बढ़ जाए, वो हमको रोकना पड़ेगा. कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से ट्रेन चलती जिनका नाम है कैंसर एक्सप्रेस, क्योंकि अधिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वगैरह के कारण जो अन्न और फल और सब्जियां होते हैं वो प्रदूषित हो जाते हैं और वो मानव शरीर के लिए भी हानिकारक है, धरती के लिए भी हानिकारक और मानव शरीर के लिए भी हानिकारक. और इसलिए कहीं ना कहीं हमको रोकना पड़ेगा. इसलिए आप जैविक खेती पर जो अनुदान दे रहे हैं, जैविक खाद और बाकी चीजों पर, उनके लिए भी आपका अभिनंदन. अभी प्राकृतिक खेती का मिशन शुरू करने वाले हैं प्रमोद जी हम लोग, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे ही नहीं. जो प्रकृति में चीजें होती है उन्हीं से हम अपनी खेती की उत्पादकता बढ़ाएंगे. एक गाय, देसी गोबर, गोमूत्र, उससे घनजीवामृत, बीजामृत बनता है और ये प्रयोग हुए हैं कि फसल का उत्पादन नहीं घटता. ओवरऑल जो कास्ट रहती है, इनपुट कास्ट, वो कम होती है तो किसान का प्रॉफिट बढ़ता है. केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंह हांच्या मार्गदर्शनाप्रमाण गोंयांत सैमीक शेती संकल्पनेक प्रोत्साहन दितले. ते खातीर शेतकी अधिकाऱ्यांक आनी कर्मचाऱ्यांक कामाक लायतले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मिशनाच्या अंतर्गत तो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडलो. म्हाका दिसता खरोखरूच एक बरें लायव्ह इंटरॅक्शन 191 ग्रामपंचायती, 14 म्युनिसिपालिटीज आनी ZDO ऑफिसीस, ZDO ऑफिसांनी जे आमी पळयता की रवींद्र भवन सारकेल्या सगळ्या हॉलांनी सगळ्या शेतकरी भाव भयणीक हाडलेले. ह्या आयच्या कार्यक्रमाच्या उपरांत जशें आमच्या कृषी मंत्रीन सांगलां, प्राकृतीक शेतीचेर भर दिवपाक जाय, कम्युनिटी फार्मिंगाचेर भर दिवपाक जाय. ह्यो दोनूय गजाली आमचे ZDO ऑफिसीस ह्यान फुडें खूब मोठ्या प्रमाणात इम्प्लिमेंट करतले. कम्युनिटी फार्मिंग आनी प्राकृतीक शेती, ताका आमी नॅचरल फार्मिंग म्हणटा,
ते फार्मींग गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात करपा खातीर आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रवीण नायक हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल तोय विशय खूब मोठ्या प्रमाणात आमी फुडें व्हरतले. म्हाका विश्वास आसा की ह्या पद्दतीन गोंय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर म्हणजे मोदीजी आनी शिवराज सिंग चौहान हांचे आमकां मार्गदर्शन लाभतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नगर नियोजन खात्यात बरें काम जाता ते पळोवन कोणाच्या तरी पोटान दुखता. ताकाच लागून आपल्याचेर टिका जाता अशें मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. पणजेत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत विश्वजीत उलयतालो. राजधानी पणजेत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत विश्वजितान नगर नियोजन खाते, भलायकी आणि जी सुडाचेर उलोवप केले. भूतानी, रेईस मागूस आणि हेर कडेन जे चल्ला त्या सगळ्यांचेर कारवाय जातली अशेंय विश्वजिताचें म्हणणें. टीसीपी खात्यात मार्गदर्शक सुचोवण्या प्रमाण जर काम जाता जाल्यार ते करपाक कितें हरकत आसा अशेंय विश्वजीत विचारता. जेन्ना मंगलम सारखी कंपनी व्हडली कंपनीची हांव बंद करूं शकता तर आनी भूतानी आनी कोणाक बंद करपाक कितलो वेळ लागतलो. पण कितें आहा की कोणी तरी पत्र व्यवहार तरी करूंक जाय न्ही. पत्रच कोण दिना, सगळे उलयता पण पत्र दी म्हूण सांगल्यार कोण पत्र दिवपाक तयार ना. एक स्टेटमेंट कर म्हणून हांवें ताका विनंती केली, बाबा पत्र दी, कितें आहा तें मागीर पत्राचेर हांव लक्ष घालून डिसिजन हांव घेवंक शकता. पण स्ट्रिक्ट आहा. परत सांगता, रेस मागूचा व्हिडिओ मागीर व्हायरल जाता. अरे व्हिडिओ व्हायरल जाता अशें ताकी टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान केला आनी कोणी टीसीपी काम चल्ले म्हणून लोकांच्या पोटात दुखतं. माहित नाही तुम्हाला. 2 वर्ष बंद होतं टीसीपी डिपार्टमेंट. 16B कोर्टात अडकलं होतं. लोक इन्व्हेस्टमेंट करतात. तुम्हाला नको बरे घरं नको, तुम्हाला बिल्डिंग नको, बरे बिल्डिंग आलेले नको, गोव्यामध्ये जमीन कमी असल्या कारणाने व्हर्टिकल झाले नको. हे सगळं चर्चा मनोहर पर्रीकर पासून चर्चा झालेली गोष्टी आहेत. पण आज जर काम होतं, गाईडलाईन्स प्रमाणे काम होतं, काम करायला काय प्रॉब्लेम आहे. काम करून दे ना लोकांना जे काय करतात. तुम्हालाच बेनिफिट मिळतं ना. कोण लँडस्केप माणसाला बेनिफिट मिळतं, कोण मटेरियल सप्लाय करणाऱ्या माणसाला व्हायब्रन्सी मार्केटमध्ये येते. तुमचीच दुकानं चालतात. गोंयभर जी दोंगर कापणी सुरू आसा तांकां परवानगीच दिवंक नाशिल्ल्याचें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. बेकायदेशीर दोंगर कातरपाची जी 950 प्रकरणां उक्ताडार आयल्यात तातूंतले एकाकूय कायदेशीर परवानगी दिवंक नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. 50 हिल कटिंग अँड इलिगल प्लॉटिंग पण त्यांची लायसन विड्रॉ करता तुम्ही दिवंकूच ना परमिशन. कंप्लेन एक 950तले एक परमिशन दिवंक ना. हय मागीर कितें ते कोणी दिला ते माझे पळया माझी माहिती काढून तुम्ही इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट जावंक जाय. माहिती काढा. आनी ते भूतानी असो आनी फुतानी असो आमकां कितें जाता. आमकां काय कोणी काय दिवंक ना. आमचेर कोणी पुष्पांजली व्हावंक ना. ते हांवें भिवंक जाय म्हणून ते. आनी कितें हांवें हेका सांगलेलें, कोण तो आमचो वास, ताका सांगलेलें तूं एक रिटन रिप्रेझेंटेशन दी, तेजेर हांव बोर्डान घालून कारवाय करता सांगता. म्हाका काय इंट्रस्ट ना पर्सनल. जी सुडान सुरू आशिल्ल्या अंदाधुंद कारभाराचेर बेगीनूच ऑडिट करतले अशेंय मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. आमचे जी सुडाचो एक अकाउंट ऑफिसर एक देसाय म्हणून कोणी ताका सस्पेंड केला. आनी ते कितें जे अंदाधुंदी ते चलयला ते जी सुडान तेजेर हांवें फूल फ्लेज ऑडिट घालपाचें ठरयल्लें आसा. हे ऑडिट ह्या तरेचे घालूंक जाय. कित्याक खंयचे प्रकल्प खंय बांदले आनी कितें बांदले ते प्रकल्पाचे काय आउटकम म्हाका कळना. खंय म्हणटा कोण म्हणटा लोक सबस्टँडर्ड आनी म्हाकाच समजना कितें जाल्लें. आनी सगळ्या गोश्टी आनी टेंडर हांव मंत्री जावपाचे पयलीं दिल्ले आसा आनी हेजेर कारवाय जावपाची गरजूच आहा. जी सुडान जे कितें कामां आयज पर्यंत केल्या तेजेर हांव एक ऑडिटर आनी सीएजी कडल्यान बी ऑडिट करून घेवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. कित्याक म्हाका कितें आहा, हांवें काय कोणाचे टेंडर आनी काय दिवं म्हणून कशें दिवपाचें बी काय सांगलें ना. म्हाका कोण 1 रुपया बी दिवंक ना आयज पर्यंत. म्हाका कितें आहा तें ऑडिट करपाक. जे कोणी खाल्ल्या तांणी उत्तर दिवपाचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको वाडपाक लागल्यात. कोरगांव 1.5 वर्साच्या भुरग्याच्या अपहरण प्रकरणात मास्टरमाइंड निकेश चारीक अटक. तपास सुरू. गुन्यांवकारी घडणुकांच्या जाळ्यात घुसपुपाक लागला. दिसान दीस अशा तरेच्यो घडणुको उक्ताडार येवपाक लागल्यात. खून, चोरी, अत्याचार आणि आता अपहरण. शुक्रारा राती सुकळवाडक कोरगांव वाठारांतले IRB पुलीस वेंगुर्लेकाराच्या घरात घुसून ताच्या 1.5 वर्साच्या भुरग्याचे अपहरण करपाचो यत्न जाल्लो. मात आजाच्या हुशारेक लागून नातवाक वाटावपाक यश मेळिल्लें. थळाव्यांच्या मजतीन अपहरणाचो यत्न करपी एकल्याक पुलिशेच्या ताब्यांत दिल्लो. पेडणे पुलिशेच्या तपासात या अपहरणाचो मास्टर माइंड कोरगांवचो निकेश चारी आणि ताच्या वांगड्याकूय अटक केल्या. अपहरण करून व्हडली रक्कम मागपाचो तांचो प्लॅन आसलो. ह्या पुराय प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. हांव ताका एप्पल कापून दिलो बारीक पीस करून. तो सोप्यार पासून खातालो आनी ते मोबायल दिल्लो तो मातसो गेम ह्या बघता तो मोबायलाचे पिक्चर आनी तो खाता उमेदीन. आनी सायडीकच मी मातशी झाडी सारून मारी. झाडू आसली म्हाज्या हातीन. कोण एकटो येयलो रस्त्या वयरसून काय खबर ना म्हाका. दार आमचें ओपन आसलें.
इलो ताका उखल्लो, तोंड धरले, पोटा कडेन धरलो आनी चलत रावलो हेल्मेट घालून. रेनकोटा सकट मी फाटल्यान सारण घेवन धांवते जाल्यार हो गेटी कडेन पावलो. गेटी कडेन फुडें पावतकच तेजे 2-3 सायडीचे मुगडे मारले. मुगडे मारतकच त्या भुरग्याक काडून सायडीक दवरल्यान तेणी. आनी त्या भुरग्या आमी उखलून रावले, आरडत रावलो, अरे धरा रे ताका म्हणा. तो पुढे गेलो आनी कोण तो दुसरो तेचो वांगडी आसलो. गाडयेर बसता कोणी तरी पब्लिकान ताका असो ओडलो आनी तो एकटो मेळ्ळो आनी तो दुसरो रायडर पळालो. अरे बाबा भितर घरान कोण तरी इलो, हेल्मेट घालूनच इलो आणि मी घरान खुशी आसलो आणि हाका घेवन तेचो आजो थंय बसलो म्हणटकच तो एपल खाता जो कोण इलो न्हू हेल्मेट घालून ताका उखललो तो घेवन गेलो आणि त्या बरोबर आणि मी हयसर आड्डी मारले न्हू तितक्यान त्या वेळार रोहितान आनी ते धांवान येले. तेंच्यांनी घर धरलो मातसो गावलो लोकलान सगळ्यांनी ताका धरले. कोरगांव सुकळे वाड्याचेर आमचो पुलीस कॉन्स्टेबल पाळे वाड्या म्हणटा पळय थंयसर कमलेश वेंगुर्लेकर त्याचो 1.5 वर्साचो पूत ताका घरान घुसून 2 अज्ञात व्यक्तींनी घरान घुसून ताका किडनॅप करून घेवन धांवताले. त्या टायमाचेर तेचो आजो सतर्क आसलो. ताणें घरान म्हणजे भितर तेच्या हॉलान उखलून ताका घेवन वयताले. आजो सतर्क आसल्या मुळे आजो धांवन भायर वचून ते मोटरसायकल जो चलयतालो रायडर ताका घट धरून त्या भुरग्याक काडून घेतलो. रायडर म्हाका दिसता तसोच पळलो. दुसरो जो आसलो फाटल्यान जो घेवन बसलेलो पळय ताका थंयसरले बाकीचे मागीर ताणें आज्यान घट धरून बाकीचे थंयसरले जे शेजारी आसले हे धांवन येवन घट धरून ताका पुलिसाच्या सुवातीन गेले. सांगपाचें तात्पर्य इतलें की आज पर्यंत आमी गोंयांत आयकताले की चेन स्नॅचिंग, मंगळसूत्र मारलें, एखादे समजा अज्ञात हेचेर रस्त्याचेर चेन स्नॅचिंगाच्यो खूब गोश्टी आमी आयकलेल्यो, मंगळसूत्र वगैरे मारले म्हणून. आयज गोंयांत ते सुद्दां कोरगांव सारक्या गांवांत घरान घुसून जर भुरग्यांक व्हरपाक लागले, उखलून व्हरपाक लागले, अशे जर किडनॅप केसीस जावपाक लागले जाल्यार सतर्क तरी म्हणून कशें रावप आमी. आनी तो सुद्दां एका पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या भुरग्याक जेन्ना उखलून व्हरता तेन्ना हेच्या सारकें आनी दुसरें म्हाका दिसता आमी सतर्क रावपाक आनी खंयचे म्हणजे आमी जेन्ना आमकां मिरयतात की आमी स्वता चौकीदार म्हणून त्या वेळाचेर अश्यो जर इन्सिडंट घडपाक लागले गोंया सारक्या एका म्हणजे शांतीप्रिय हेतून जाल्यार म्हाका दिसता आमी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिझास्टर्स. निवृत्ती शिरोडकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 500 नव्यो इलेक्ट्रीक बसी हाडटले अशी घोषणा येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन केल्ली. तांच्या ह्या निर्णयाचो आमी खाजगी बस संघटनेचे वांगडी निशेध करतात अशें खाजगी बस संघटनेचे सचिव महेश रायकर हांणी सांगले. तशेंच जर चवथी पयली हो निर्णय फाटीं घेना तर आमी 2000 नाल्लाच्यो कट्ट्यो घेवन मुख्यमंत्र्याच्या दारान बसून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी खाजगी बस संघटनेचो अध्यक्ष सुदेश कलंगुटकारान दिल्या. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलां की 500 बसीस हाडटा आनी नवीन बसीस घालून तो नवीन बसीस चालू करता. ह्यो 500 बसीस खंयच्या रुटाचेर घालतलो किंवा हें करतलो हेजें कांयच अजून पर्यंत स्पश्टीकरण ताणें दिल्लें ना. ह्यो दुसरें ताणें स्टेटमेंट केला की ह्यो बसीस फुकट येता म्हणून. गव्हर्मेंटाक फुकट कोण दिवपी? खंयचो देवदूत येयला सरकाराक अश्यो बसी फुकट दिवपाक? ही कसलेंच तेजें स्पश्टीकरण ना. हेजो अर्थ असो जाता की प्रायवेट बसीकारांक सोंपयतले आनी तेच्या जाग्यार ह्यो गाडयो चलयतले. हे कोण तरी दिल्लीवाले आसात सगळे ते फुडें सरल्या आनी सरकारा कडेन अशें हें प्रश्न तेंच्यांनी मांडला हांगासर गोंयकारांक सोंपोवपाचें आनी हें फुडें अश्यो बसी अशा तरेन हो बसीचो धंदो बंद करूंक जाय. आतां आमचे प्रश्न जे आसा ते आमी बसवाल्यांचे प्रश्न CMA कडेन सगळे मांडलेले. आमची सबसिडी जी आसा फ्युअल सबसिडी 19 पासून 19 पर्यंतच ग्रँट जाल्ली आशिल्ली पण ती अजून पर्यंत सरकारान दिवना. 50% बसीस जवळ आज बंद आसा. कित्याक लागून कोविडाच्या टायमा पासून त्यो गाडी बंद जाल्ली होती अजून पर्यंत बंद आसा. पण कोणूच आमकां ताका सपोर्ट करिना ह्यो गाडयो भायर काडपाक सुद्दां. आमी CMA कडेन मागलेलें की आमकां एटलिस्ट ती सबसिडी जी पेंडींग आसा ती रिलीज कर. आज जी बसीस जर भायर काडटलो जाल्यार जवळ 1.5 लाखाचो खर्च आसा प्रत्येक बसी फाटल्यान. हे खंयच्यान हाडटले? कोणाचो काय पयसो ना. सगळ्यो बसीस अश्यो धडार पडलेल्यो आसा. तेन्ना सरकारान आमकां कितें तरी मदत करची आनी ह्यो गाडयो पयलीं भायर काडपाक मदत करची. हे चवथी पयली जर आमची ती कितें पेंडींग आसा ती जर सबसिडी आमकां मेळना तामणकाराक आमी सांगला तुमकां सपोर्ट आमचो फूल आसतलो. आमचोच बसवाल्याचो न्हू टॅक्सी रिक्षा म्हणनाका सगळे आमी जवळ जवळ 2000 कोट्ट्यो आतां ऑर्डर दिल्ल्यो आसा कोट्ट्यो म्हणजे 2000 कोट्ट्यो घेवन आमी तेज्या दारान बसतले. आयज सेंटराकूय कळोंक जाय गोंयकार कोट्ट्यो घेवन कित्याक भायर सरले पळय ते CMAच्याच बसतले कित्याक तो कितेंच आयकना आनी ही पार्टी हे राज्य तेच चलयता.
साळगांव वाठारांत माडावयल्यान पडून कोल्हापूरच्या बाळू धोंडीबा हाका मरण आयलें. नाल काडपाक तो माडाचेर चडिल्लो तेन्ना पांय निसरून तो पडलो. उपरांत जखमी अवस्थेत ताका म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो तेन्ना ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें. बाळू कुंभार हो 56 वर्सांचो रावपी मूळ कोल्हापूर हांगासरलो आनी सध्या तो कलांगूट बागा ह्या वाठारांत रावतालो. ते आयज दनपारां सालिगांव हांगासर एका माडाचेर नाल पाडपा खातीर तो सालिगांव हांगासर गेल्लो आनी जेन्ना तो माडाचेर नाल पाडपा खातीर वयर चडलो तेन्ना माडा वयल्यान तेजो पांय खंय तरी स्लीप जालो आनी थेट तो जमनीर पडलो. ह्या हितून ताका सिरियसली हेड इंजरी जाल्ल्या कारणान जेन्ना म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत ताका उपचारा खातीर व्हरताले तेन्ना डॉक्टरांनी ब्रॉड डेड अशें डिक्लेअर केलें. ह्या हितून सालिगांव पुलिसांनी अननॅचरल डेथ अशी केस रजिस्टर केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. फाटले 2 म्हयन्या पयलीं मडगांव नगरपालिकेन जाल्लो सोपो कलेक्शन घोटाळो अजून सुटावो जाल्लो ना म्हूण काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनोन आरोप केला. हे विशीं मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयांत लेगीत कागाळ नोंदयल्ली पूण कोणेच दखल घेतिल्ली ना. तशेंच हे बाबतींत मडगांवचे पुलीस लेगीत अपेशी थारल्यात. मडगांवचे आमदार ह्या प्रकरणात ओगी आसात. हो विशय सुटावो करिना जाल्यार आमी ओगी रावचे नात आनी वेळ पडल्यार न्यायालयांत वतले अशी शिटकावणी काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनोन दिल्या. आज 2 महिने क्रॉस जावन गेले. जो 18 लॅक्स मार्गांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचो LDC आणि जे आपले अकाउंटांत ट्रान्सफर केले मिसएप्रोप्रिएट केले फ्रॉडुलंटली ते आज पासून रिकवर जायला आणि हे आमी कंटिन्युअसली हायलायट करीत आसा कित्याक आमकां ते रिकवर जाले शिवाय आमी हाजेर प्रोग्राम करचे ना. आमी इनफॅक्ट तुमकां सुद्दां खबर आसा आमी जेन्ना RTI घातली ऑन 10th जून तेन्ना साकून हें प्रकरण भायर येवपाक लागलें. हरशीं कलेक्शन जाल्लें फेस्ताचे मे म्हयन्याक आनी मे टील 10th जून कोणेच खबर करूं ना ते पयशे केले रिसीट जाल्ले इश्यू केल्ले. सो आतां आमी 26th जून मुद्दाम सांगपाक पडटा 26th जून आमी 3 ऑफिसांत कंप्लेन दिली कित्याक हांगा ह्या म्युनिसिपल लेवलाचेर कांयच प्रोग्रेस जायनाशिल्लो. सो आमी 3 ऑफिसांनी कंप्लेन दिली. एक म्हळ्यार चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका एक कंप्लेन दिली ताचेर इन्क्वायरी आनी रिकवरी करची म्हणून. मागीर चीफ सेक्रेटरी आनी चीफ विजिलन्स सेक्रेटरी हाजे ऑफिसान एक कंप्लेन दिली सेम मॅटर वॉज सेम. आनी थर्ड दिली ऑन दी DMA डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की हाजेर इन्क्वायरी जावची आनी रिकवर जावची. आतां 26th जून आज 2 महिने सामके उगड्यार येयल्ले आसतना कांयच एक्शन कित्याक जायना आनी हो कित्याक पुलिसां सांबाळना हेंवूय कळना आमकां. हाजेर चीफ मिनिस्टरान हें दिवपा जाय क्लॅरिफिकेशन दिवपा जाय की तूं जेन्ना एवरी टायम सांगता की लोक ऑपोज करता लोक प्रॉब्लम्स करता हें की आमी तुज्या दारा मुखार आमी कंप्लेन करता तुज्या ऑफिसान दिता आमी हाजेर इन्क्वायरी जावची म्हणून. सबसिडी आधारभूत किंमत वाडी सयत लुकसाण भरपाय वेळार मेळूना जाल्यार शेतकार शेतां करपाची सोडटले. सेंद्रीय शेती खातीर शेतकारांक लुकसाण जातलें. शेतांत काम करपी कामगार कमी तशेंच मशिनरी आनी हेर यंत्रणां नाशिल्ल्यान सेंद्रीय शेतीत फायदो जावप शक्य ना. शेतकारांचो लाव लक्षांत घेवन उपाय येवजण गरजेची आसा अशें कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान सांगलें. आपणाक एफर्ट करता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपल्याक एफर्ट करता. फायनली कितें आहा फायनली शेतकाराक बेनिफीट मेळपा जाय हें जावपा जाय. आज शेतकाराक कितलो बेनिफीट मेळटलो सी इट इज अ प्रोसेस. 10 वर्स पयलीं हांव जाणा जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना लोक म्हणटाले ट्रॅक्टर ना ताका लागून हांवें ट्रॅक्टर हाडले. मागीर हार्वेस्टिंग मशीन आयली. सो इट इज इम्प्रुवींग थिंग्स आर इम्प्रुवींग. आतां आनी मातशें इम्प्रुवमेंट जावपा जाय शेतकारांक कितें बेनिफीट मेळपाक. सो आय थिंक वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस बट देर आर लॉट ऑफ इश्यूज. फॉर एग्जाम्पल लेबर ना. फॉर एग्जाम्पल शेतकारांक कितको बेनिफीट दिवपाचो ताका सबसिडी कितको वाडोवपाची. सबसिडी ना जाल्यार सपोर्ट प्रायस वाडोवपाचो. सपोर्ट प्रायस टायमार येवपाचो. शेतकाराक यू नो टू टेक स्टेप्स नॉट टू फॉर द शेतकार टू हेट एग्रीकल्चर. ते राग येवपा जायना शेतकाराक आपण हितून काम करून आपणाक कांय मेळना जावपा जायना. तीन फोकस जावपा जाय. इफ यू फोकस ऑन दॅट आय थिंक वी वील विन दीस वॉर. अदरवायज वी आर गोइंग टू लूज दीस वॉर. इट इज नॉट इट इज आमकां हांव सदां मम्मीस फकाड मारताले प्लास्टीक दिसांनी फकाड मारताले प्लास्टीक रायस खावपा पडटलें.
आर्टिफिशियल रायस खावपा पडटले, आर्टिफिशियल बनानास खावपा पडटले, आर्टिफिशियल फ्रूट खावपा पडटलो, केमिकल क्रॉप्स घालपा पडटले. सो आय वूड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू request the government to take steps to see that we do something for the farmer directly. मडगावचे ज्येष्ठ अदवोगात जयंत प्रभू हांणी आपल्या घरांत गळफास लावन आत्महत्या केली. ताच्या घरांत चीट सापडिल्ली. पुलीस आपल्याक छळटाले ताका लागून आपणे हे पावल उबारिल्ल्याचें तांणी चिटयेंत बरयल्लें. हे फाटभुंयेर तांकां आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ल्याच्या आरोपा खाला बायल पुलीस उपनिरीक्षक अनुष्का परब आनी हेर 3 पुलिसांचेर गुन्यांव नोंद केला, अशें मडगावचे पुलीस उपअधीक्षक संतोष देसाय हांणी सांगलें. फुडलो तपास चालू आसा. आमी आज सांजची 4 सुमार सगळे एडवोकेट्स एकठांय जावन मडगांव पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. आमी एसपीक पयलीं मेळपा आयले. एसपी ना, लिव्हेर आसून कळटकीर आमी हांगा डीवायएसपीक मेळ्ळे. डीवायएसपीन आमकां फुल्ली कॉपरेट केलें. आमचो डिमांड इतलोच आशिल्लो की आमचो एक सिनियर कलीग आशिल्लो एडवोकेट जयंत प्रभू, आनी ताजो सुसायड आशिल्लो पळय तो एबेटमेंट टू कमीट सुसायड म्हणून रेजिस्टर करतो असो म्हणून आमी एक कंप्लेन दिली. म्हळ्यार ताची चल्यान कंप्लेन दिली. ती रेजिस्टर जाली नाशिल्ली. ती रेजिस्टर करची आनी जे पळय कोण ऑफिसर्स ह्या खातीर रिस्पॉन्सिबल आसा तांचेर FIR रेजिस्टर करतो असो हांव डिमांड करता. तो आमी बरे वेळ रावन आमकां पुलिसा कडेन कॉपरेशन मेळ्ळें आनी आतां आमकां 100% हें मेळ्ळां, कन्फर्मेशन मेळ्ळां की ऑफेन्स रेजिस्टर जालो. आमी लेडी PSI अनुष्का परब आनी 4 कॉन्स्टेबल्स हांचेर सद्या ऑफेन्स रेजिस्टर जाला. जे दोतोराच्या घरा कडेन गेल्ले रातची 10:15 वर राती आनी ताची दुसरी दिसाक ताणें डायिंग डिक्लेरेशन बरोवन नोट बरयला, एक सुसायड नोट बरोवन ताणें सुसायड केलें. त्या प्रमाणे त्या मनशाचेर ऑफेन्स कायदो सांगता कितलो टायम मेळ्ळा तुज्या वचूंक जाता घरा कडेन. कायदो सांगता की बिफोर सनसेट आनी आफ्टर सनरायज ह्या मदली टायमार घरा कडेन वचून इन्वेस्टिगेशन करपाक मेळटा, नाजाल्यार प्रॉपर परमिशन वचचें पडटा. आमी 24 तारखेर एक ऑफेन्स रेजिस्टर केल्लो. एकट्यान कंप्लेन दिली लेडीन की आपल्याक एकटो आपल्याचो कलीग आपल्या सतायता, आपल्या फाटल्यान येता, आपल्या मेसेजी धाडटा. आमी ऑफेन्स रेजिस्टर केल्लें. तेजें इन्वेस्टिगेशन चालू आसलें. तेन्ना आमी त्या इन्वेस्टिगेशन करता आसतना आमची लेडी PSI इन्वेस्टिगेशन करताले तेन्ना ड्युरींग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशनाक ते गेल्ले तेन्ना तेणी तेंच्या कोण एकट्या त्या एक्युजाच्या बापायन हें केलें की दुसरे दिसा ताणें सुसायड केली. ते म्हणटा की पुलिसान सतायले म्हणून ताणें हें केली आनी ताणें सुसायड नोट दवरलो. आमी सद्याक केस रेजिस्टर केली आसा आनी आमी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. कितें आसा तें पळयतले, कितें खरें हॅरेसमेंट जाला, कितें आसा तें पयलीं आमी केस रेजिस्टर केली. सर खंयचे पुलीस स्टेशन? मायना कुर्तोनी पुलीस स्टेशन केस रेजिस्टर केला. इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. दिवचलकारांची गैरसोय मतीत घेऊन खासदार निधीतल्यान दिवचले शवागाराची व्यवस्था करतले, अशें उत्तर राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिला. दिवचले बसयल्ल्या CCTV कॅमेऱ्यांचो शेनवारा शुभारंभ जालो. खासदार निधीतल्यान सुमार 1 कोटी रुपया खर्च करून दिवचल शहरात 45 CCTV कॅमेरा बसयल्यात. ह्या कॅमेऱ्यांचे शुभारंभ केल्या उपरांत सदानंद शेट तानावडे उलयलो. शेनवारा पालिका सभागृहात जाल्ल्या सुवाळ्याक राज्यसभेचे आदले खासदार विनय तेंडुलकर, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी, उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी दोतोर स्नेहा गीते आनी हेर हजर आशिल्ले. एकाच टर्मात सगळे गोष्टी पूर्ण जायना. विनयान पुरेपूर मॅक्झिमम कितें तें करपाक जाय ताचो प्रयत्नय तांच्यांनी हांगासर केल्लो आसा. उरिल्ले कांय जे प्रोजेक्ट आसात ते डेफिनेटली आमी करुया. जसो खास करून तांच्यांनी म्हजे कडेन ते उलयताले की हांगा बिचोली जे हॉस्पिटल आसा त्या हॉस्पिटलान म्हाका दिसता मॉर्ग फॅसिलिटी ना आनी एखाद्याक जर कितें जर डेथ बॉडी दवरता आसत जाल्यार ताका म्हापसा किंवा कोणी मेडिकल कॉलेजी वचता सगळे आसा. आनी त्यामुळे तातूंतल्यानूय जर आसत जाल्यार दोतोरान जर 5 म्युनिसिपालिटी तुमी सगळ्यांनी मेळून जर दिली आसत जाल्यार आमी तेंचो पण काम ते आमच्या MPLनी म्हणून लवकरात लवकर करून दिवया. आनी त्यामुळे हे बाकीची जी कामां ती जातली धांगरली विकास बाकीचे मुख्यमंत्र्यांचो स्वता लक्ष आसा. ज्या तरेचो बायपास आमी पळयता थंय क्रिटिसिजम आसतात कारण जेन्ना तूं काम करता त्या वेळाचेर मनीस क्रिटिसायज करता. एखाद्यान जर कामूच करूना जाल्यार कोण कोणाचेर क्रिटिसायज करता. दोतोराक क्रिटिसायज करता कारण तो काम करता, ताका धडपड आसा काम करपाची. तो बायपास करतकच एखादी जर भिंत जरी पडली आसा जाल्यार दोतोर जबाबदार ना, तो इंजिनियरान करतना तेणे पळोवपाची जबाबदारी आसता. पण बऱ्याच राजकारण्यांक संवय जाल्या कॅमेरा खातीर समत्यांनी फॉलोअप करप आमचे आमदार दोतोर
म्हाका याद जाता 24 काय 25 हांव 27 तारखेक रिटायरमेंट जावपाचो. म्हाका 24-25 तारखेक फोन केलो आनी थोडे पयशे उरलेले लास्ट. म्हणजे म्हाका पयलो खासदार आसतलो की जे पयशे आयले ते सगळे सँक्शन केले. जाल्यार पयलींचे खासदार कितें आमचो शांताराम नायक आयिल्लो तेजे 8-9 कोटी अजूनय उरल्या सँक्शन जावन लोकांक दिवंकूच ना. दोन म्हाका ते फोन केलो की नाल्यार म्हाका पयशे भरचे आमचो म्हाका कॅमेराचो प्रोजेक्ट जावचो ना. आनी मागीर थंय बसून हांवें कित्याक म्हजी सिस्टम केली ऑनलायन केलें. पयलीं ऑफलायन पयलीं पेपरार बरोवन दिवपाक बरें आशिल्लें आनी आमकां तें ऑनलायन आमी भितर मातशी कमी म्हणटकीर म्हाजे पेक बसयलो दीसभर आनी ह्या प्रोजेक्टा खातीर सगळे प्रयत्न करून आमी केल्लो आसा. पण तो बेनिफीट सगळं जातलो आमच्या बिचोली सांखळी ह्या लोकांक जाय. दुसऱ्या धोरणार वता त्या लोकांक जाय. सो अशें तुमी म्हणटात ते प्रोजेक्ट आसतले. तुम्ही प्रोजेक्ट घेवन या. ऑपोजिशन प्रत्येक प्रोजेक्ट म्हाका याद आसा तुमकां जस्ट सांगता हांव अशे 2-3 नवे रस्ते गेले जे पिढ्यान जावंक ना आनी तिनूय नव्या रस्त्याक कोणी ना कोणी तरी ब्लॉक हाडलो. पण तुमकां एक सांगता हांव खंयचोय प्रोजेक्ट करतना हांव पयलो ती फायल शिकता प्रॉपरली लिगली करता. खंयच ब्लू बोर्ड धरना. प्रयत्न खूप आडोवपाक केले. आमची एई हांगा आसा ती बाबडी आतां एका प्रोजेक्टा खातीर तिका कोर्टान वयचें पडलें. 60-70 वर्साचो फणसवाडीचो रस्तो कोणी करूंक नासलो. 1 कोटी आमी मोडटा. आज लोबार घातले कोणी तरी कोणाक फुडें काडलो आनी ब्लॉक दिलो वचून पळय आनी आज ती कोर्टान वता. पण तिका सांगला आमचे सगळे कायदेशीर आसा कांयच दिवपाची गरज. असले गोष्टी करूं नाका. थोड्यांक जर ऑपोजिशनान सुद्दां बरें काम करूं जाय जाल्यार हात दियात आनी राजकारण करूया आनी इलेक्शना दिसा आमने सामने रावया. कांयच भंय ना तुका. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. Brocade Trading Private Limited, a trusted name in furniture making. Big discount on package purchase and individual items during the Ganesh festival. Luxury sofa, bedroom furniture, mattress, dining tables, custom designed furniture, monsoon blinds, outdoor furniture, office furniture, curtains and modular kitchen, etc. Vinayak Furniture near Dawalim Masjid, Margaon. Home Decor opposite Costa Factory, Akem, Margaon. iFurn, Gudi Paroda, Kepem Road. For further details, contact 7747075535, 9500017652 and 7276232230. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.